लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांच्या कातोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग आणि ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे हाचे व्हडले घर पुस्तकाचो मराठी अनुवाद करपी अकल्पिता राव देसाय हांचो अधर्मकांड पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो 22 मार्च ह्या दिसा जालो. ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून दौलतराव हवलदार, मानाची सोयरी डॉक्टर प्रमोदा देसाय, कादंबरीची अनुवादक अकल्पिता राव देसाय, संजना पब्लिकेशनाचे प्रकाशक दिनेश मणेरकार आणि डॉक्टर रमा मुरकुंडे हाजीर असली. कातोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग हे पुस्तक जवळ 70 वर्सां पयलीं बरयल्ले. हे पुस्तक इतिहासीक आसपाचे फाटले कारण म्हळ्यार ह्या पुस्तकात 16व्या आणि 17व्या शेंकड्यात पुर्तुगीजान गोंया खातीर केल्ले कायदे वा नेम, ते धार्मिक आसूं वा धर्माच्या भायर आसूं, ते कायदे असल डॉक्युमेंटांतल्यान काडून तांचेर भाश्य केलां. आनी हे कायदे गोंयच्या आर्कायव्हसांत मेळनात. म्हणटकूच जर कोणाक हे कायदे जाणून घेवपाक जाय जाल्यार तांकां पोर्तुगालाक वचपाची गरज ना. गोवा हिंदू असोसिएशनान हे पुस्तक 1986 वर्सा प्रसिद्ध केल्ले, पूण त्या काळात प्रकाशन संस्थे कडेन फावो ती साधन सुविधा नाशिल्ल्यान ते आयज परत संजना पब्लिकेशनाच्या आदारान उजवाडाक येता. त्या भायर मानाची सोयरी डॉक्टर प्रमोदा देसाय हांणी व्हडले घर पुस्तकाचे मराठी अनुवाद अधर्मकांड हांच्या विशीं म्हायती दिली. पळोवया ह्या लोकार्पण सुवाळ्याची कांय खिणाचित्रां. थोड्यो गजाली त्या पुस्तकांत आसात ना न्ही, पूण ताजे भायल्यो हांव सांगतां. पुस्तक बरयलां लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी. हांव तांचो पूत. हें पुस्तक जवळ 70 वर्सां फाटीं बरयल्लें. आनी तें बरोवप कशें जालें हाचोच एक वेगळो इतिहास आसा. आमी गोवा हिंदू असोसिएशनाक सांगलें की तुमचे कडेन जितल्योय प्रती आसात तितल्योय म्हाका दियात, हांव त्यो विकत्यो घेतां. म्हणून म्हज्यान कोणाक जांकां इंट्रस्ट आसा तांकां दिवूं येता. तांणी सांगलें, चॅक केलें आपल्यालो स्टॉक आनी सांगलें की 8 कॉपी उरल्यात. 3 आमचे रिकॉर्डाक दवरतात आनी 5 तुका धाडून दितात. पयशे म्हजे कडल्यान घेतले ना. म्हणटकच मागीर म्हज्या मनांत एक विचार आयलो की हें पुस्तक लोकांक मेळचें ह्या खातीर हांवेंच कित्याक ताचें परत मुद्रण करचें न्हय. आनी हो विचार हांव दिनेश बाबा कडेन उलयलो एक दीस. ताणें एक पावल फुडें घालें. तो म्हणालो, तूं कित्याक छापता तें संजना पब्लिकेशन्स वतीन प्रसिद्ध करया.